आनंदमय असं एक क्षण आसा आणि या क्षणाचो आयज आमी सगळे भितर आस्वाद घेतात. खरें म्हणजे हेजे श्रेय आसा आयज म्युनिसिपलचे उपनायक जाता. जशें आमचे चेअरपर्सन सांगले, जशें आमचे बाकीचे कावन्सिलर सांगले, संजय रेगरान सांगले की एका हे जे आयज कितें हांगा भव्य इमारत तुमकां सगळ्यांक दिसता, एका प्रत्येकाचो क्षणाचो, प्रत्येकाचो घामाचो, प्रत्येकाचो जो त्या टायमार जो आमचे कितें सगळें जावन गेले, लिडर्स जावन गेले, प्रत्येकाचे हांगा कश्ट आसात आनी तांच्या माध्यमांतल्यान आयज ही सगळी बिल्डींग हांगा ओपन जाल्ली कडेन आसा. आनी खुबशे नवे प्रोजेक्ट आसात. जशें आमचे संजय बाबान सांगलें की आमी हांगा मेन म्हणल्यार आमकां आतां मिनिमम हांगा एक 2 प्रोजेक्ट नवे आमकां घेवपाक मेळटा आनी ते म्हणल्यार की सेकंड फेज म्हणटा ती आमी की मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी तशेंच आमी एक वयर आमचे पोस्ट ऑफिसाच्या सायडीन एक बिल्डींग आसा म्युनिसिपालिटी. ती दोनूय बिल्डिंगाचें काम आमी जोड पावलो आनी आमी सुडा कडेन आमी ऑलरेडी कन्सल्ट करून सगळे विचार केले कडेन आनी दोनूय पावलां जर हाती घेतले जाल्यार तुमची सगळ्यांच आमकां हातभार जाय. म्युनिसिपल बिल्डींग ओपन करपाक थोडो वेळ लागलो, विलंब लागलो खरो, पण आयज आमकां कंप्लीट विश्वासान एक सांगपाचो एक धडाडीचो हातभार जो आमकां दिला तो आमचो मंत्री बाब विजय सरदेसाय आनी म्हजे वेंचणूक आसा. खरें म्हणजे तांचे खातीर आमी सगळ्यांनी एक जोरदार ताळी दिवपाचें, सगळ्यांक ताळी दिवची. जे कितें प्रशासनाची कामां उरल्या ती कामां आमी सगळीं कंप्लीट करून दितात. आमचे जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचे मंत्री आहात ते बिल्डिंगेन येवन बसतले, ताका जर जाय जाल्यार आमी हांगा येवन बसून लोकांक हाकाच न्याय दिता हें आमी तुमकां उतर दितात. सगळ्या कडेन एक मागता की कोणेच हो सरकार आमचो न्ही अशें धरप ना. स्ट्रेंजर इन माय ओन गव्हर्नमेंट म्हणटे कोणाकूच जावचें न्ही. नोबडी इज अ स्ट्रेंजर, एवरीबडी इज अवर पर्सन. आज जो ताणें व्हडलें काळजान सगळ्यांक इन्वायट केल्या, सगळ्यांक बरोबर घेतल्या, हें म्हाका दिसता हो एटिट्यूड बरो एटिट्यूड. होच एटिट्यूड प्रसाद गांवकाराक फॉरवर्ड करूंक शकतलो आनी हे वर्सान तो फॉरवर्ड वचलो अशी हांव आस बाळगितां. ताका फॉरवर्ड व्हरपाक जो कितें आदार जाय, जो कितें सांगेकाराक आदार जाय तो आमी सदांच दितले अशें हांव उतर दितां. मोगो आणि गोवा फॉरवर्ड सध्या मतदारसंघांनी उमेदवार गरयतात. काँग्रेस आणि बीजेपीचे मतदारसंघ सुटिल्ले नात. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक अमेरिकेक शिफ्ट करतना गैरहजेरेंत सरकाराचो कारभार कोणाच्या हातात दिवचो ताचेर बुधवारा पड्ड्या फाटल्यान बऱ्योच राजकीय हालचाली जाल्यो. सुरवातीक ज्येष्ठ मंत्री म्हूण सुदिनाचें नांव आयिल्लें. निमणे 8 दिसांचो प्रस्न म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यानूच सुत्रांत सोडली ना. तेच बोवाळांत दिगंबर कामत आनी प्रसाद गांवकार सुदिनाक आल्तिनार बंगल्यार मेळून गेले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.